प्रभूचें शुभ वर्तमान। कांय फारिसेवांनी लागीं सरून ताका कोसाक लावंक ताचे कडेन अशें विचारलें, घोवान आपले बायलेक सोडून दिवं येता? ताणें तांकां परतून विचारलें, मोइजेसान तुमकां कसलो हुकूम घाला? तांणी सांगलें, लग्न मोडण्याचें पत्र बरोवन दिवन तिका सोडून दिवंक मोइजेसान रोजा दिल्या। तेन्ना जेजून तांकां असो जबाब दिलो, तुमी आपल्याच वाद्याचें देखून तुमकां ही आज्ञा ताणें बरोवन दिली। पूण रचणेच्या ओरंबाक थावन देवान तुमकां दादलो आनी बायल केली। ह्या पासत मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडटलो आनी आपले पोतिनीक एकवटतलो आनी ती दोगांय एक जातलीं। देखून ती हे फुडें दोगां न्हय पूण एकूच। म्हणटोच देवान एकठांय केलां तें मनशान दोशी करूं न्हय। घरांत नव्यान भितर सोदतोच शिसांनी हे विशीं दुसरी ताका विचार केलो आनी ताणें तांकां सांगलें, आपले बायलेक सोडून दिवन दुसरे कडेन लग्न जायत तो पयले बायलेचेर आड पदवार करता आनी एक बायल आपले पोतीक सोडून दुसऱ्या दादल्या कडेन लग्न जायत जाल्यार तिवूय पदवार करता। ताणें धाकटुल्या भुरग्याक हाताक लावचे खातीर लोक तांकां ताचे सरशीं हाडटालो। शिसांनी तांकां बोबाट केली। हें पळोवन जेजू तिडलो आनी ताणें तांकां म्हणलें, सुपुल्ल्या भुरग्यांक म्हजे सरशीं येवंक दियात, तांकां आडाय नाकात, कित्याक सर्गीचें राज तसल्यांचेंच। हांव तुमकां खरेंच सांगतां, ल्हान भुरग्यां परी देवाचें राज मानून घेनात तीं तातूंत भितर सरचीं नात। उपरांत ताणें तांकां वेंगेंत घेवन आनी तांचेर आपले हात दवरून तांकां आशिर्वाद दिलो। देवाचें उतर हें।